नमस्कार. आजचं स्पेशल पॉडकास्ट फॉर दोज हू वॉन्ट टू बिल्ड करियर इन द डान्स. आयज जो आमच्याकडे गेस्ट आसा ती थोडक्यान ओळख करून दिता. आयज जो आमच्याकडे गेस्ट आसा तिचें नाव जावन आसा अनूप आरोलकर सर, फाउंडर ऑफ नृत्य स्पेस. ही एक डान्स अकॅडमी आसा. तशेंच सराचो नेटवर्क वर्ल्ड वायड आसा. आनी मेन म्हटल्यार सरा बरोबर एक उलोवपाक मजा भरपूर येयली ह्या पॉडकास्टान बिकॉज ऑफ सराचो जो ग्राउंड टू अर्थ जो नेचर आसा खबर आसा, एक पर्स्पेक्टिव्ह आसा खबर डान्सा बद्दल किंवा एक एक बारीक बारीक गजाली बद्दल तो सामको वेगळो आसा. ते पर्स्पेक्टिव्हा बद्दल आमी सगळे डिस्कस केल्ले आसा. कोण डान्सर जावपाक शकता, कोण डान्सर जावपाक शकना. तेज्या भायर एक्चुअली पेरंट्सांनी कितें करपाक जाय, पेरंट्सांनी कित्याक सपोर्ट करपाक जाय भुरग्यांक इन एनी फील्ड. वेगळे वेगळे पर्स्पेक्टिव्ह आसतले कारण सरान फ्रॉम झिरो सुद्दां सराचो मागीर येयला. फ्रॉम मायनसा वयल्यान ते झिरोचेर पावले, झिरो वयल्यान फुडें पावून आयज स्वताची एक अकॅडमी उबी केल्ली आसा. एक डिफरंट नेचरा वयल्यान अशें म्हणटात पळय, की येदो व्हडलो मनीस जावन सुद्दां इतले सिंपल वेन कसो उलोवपाक शकता, इतलो सिंपल कसो रावपाक शकता, इतलो सिंपल बिहेवियर कसो आसा हेजो. सो हे सगळे गजाली तेणी एकान एक गजाली आपूण कितें कितें मिस्टेक केली, कितें मिस्टेक करून तुका भुरगो शेणपाक शकता, हे सगळे गजाली तिणी एक्सपोज केल्या, तिणी सगळे गजाली सांगलेले आहा. थोडे जाणां आपले गजाली सांगपाक लजतात, पण सरान आपले गजाली आख्खे ओपन अप केल्या जेणे करून फुडल्या भुरग्याचो लॉस जावचो न्ही म्हणून. आनी मेन म्हटल्यार सर ऑल्वेज म्हणटा टायम इज इम्पॉर्टंट. सो हो पॉडकास्ट स्पेशली त्याच भुरग्यां खातीर आसा, त्याच पेरंट्सां खातीर आसा, जेंकां करियर एक डान्स म्हणून पळोवपाक जाय किंवा करियर रिगार्डिंग कितें तरी वचपाक जाय. आनी हेजेर आमी डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह पयल्ले आसा. जर तुमची एज 35 आसा किंवा 35 तुमी क्रॉस केल्ली आसा, जाल्यार तुमी डान्सान कशें वचपाक शकता किंवा एज जावन गेल्ली पर्टिक्युलर एज तरी तुमी डान्सान कशें करियर करपाक शकता. हेजेरूय बऱ्यापैकी सरान गायडन्स दिल्लेलो आसा. सो एन्जॉय दीस पॉडकास्ट. पॉडकास्ट खूब व्हडलो जाल्लें आमचें डिस्कशन. सो आमी हे पॉडकास्ट 2 भागांत डिवायड केल्ले आसा. सो भाग 1 आनी भाग 2 दोनूय तुमी पळोवचे आनी एन्जॉय करचो. थँक यू सो मच. सो वॉर्म वेलकम ऑन युनिक अचिवर्स शो. एक खूब बरें दिसता. आयज आमी एक डान्स अकॅडमी बद्दल किंवा डान्सा बद्दल सगळे गजाली जाणून घेवपाचे. कोरिओग्राफी आसतले किंवा जर कोण बेजीक आसा किंवा कोणाक डान्स टिचरूय जावपाक जाय, अर्निंग लर्निंग जे कितें आसा प्रॉब्लम ते शिकोवन घेवपाक जाय. स्पेशली गोंयकारांक जर शिकोवन घेवपाक जाय हे सगळ्या गजाली डिस्कस करपाचे आसा. समज सुरवातीचो म्हाजो प्रश्न एक सादोसो आहा तुमच्या कडेन. जर तुमकां कोण फर्स्ट टायम पळयता, हय जो डान्स अकॅडमीचो ना किंवा गोंयचो कोण तरी आहा फर्स्ट टायम पळयता, जाल्यार तांकां तुमी तुमी कोण हे कशें इंट्रोड्यूस करून दिवपाक शकता की तुमी कोण हांवें जर विचारलें जाल्यार. जो फर्स्ट टाइम जो म्हाका पळयता फर्स्ट टाइम जाल्यार आय एम जस्ट अ पर्सन हू इज हेल्पिंग एवरीवन टू बिकम समथिंग what they think that they cannot become in dance, at this particular moment. Right now I am the founder and director of Nritya Art Space. आणि नृत्य आर्ट स्पेस हा एक इकोसिस्टम अराउंड नृत्य आर्ट स्पेस हा एक इकोसिस्टम रेडी करता. तितूंतल्यान बाबा एक जो ज्या मनशाक शिकपाक जाय लर्निंग टू अर्निंग हे इकोसिस्टम कशें करपाक जाय, कसो तो शिकपाक जाय, कसो प्रोसेस करपाक जाय, कसो तीन जोडपाक जाय इन फ्युचर डान्सान, आनी डान्सान तूं कितें कितें करूं शकता ते रायट नाव हांव गायडन्स करता. सो इफ पीपल वॉन्ट टू नो मी की हू आय एम द पर्सन हू इज हेल्पिंग पर्सन राईट फ्रॉम लर्निंग टू अर्निंग इन डान्स. परफेक्ट आन्सर सर. सर एक बेसिक प्रश्नावल्यान सुरवात करपाक जाय पॉडकास्टाची. जशी की गोंयान एक मायंडसेट आसा, तुमी फोनार म्हटलेले की डान्स मरे हो करता मरे, डान्सर मरे हो, डान्सर अशेंच रे, ते फक्त असले फालतू डान्स करतले, आजकाल युट्यूबार इंस्टाग्रामार घालतले, व्ह्यूज छापतले जोडटले, हय पण त्यांना ती व्हॅल्यू दिली वचना. डान्सर मरे लास्ट म्हणटात तशें ट्रेनीचो तडको आसता पळय डबो, तशे डबे त्या कॅटेगरीन वयतात. सो एक्झॅक्टली डान्स म्हटल्यार कितें हो प्रश्न करूं जाल्यार कितें डान्स आसा एक्चुअली. पळय रियलिटी ऑफ डान्स इज कम्प्लिटली डिफरंट देन वॉट वी एक्चुअली सी. आम्ही जे डान्स पळयता न्हू ते कितें आमी 3 मिनटाचो आमी परफॉर्मन्स पळयता, हो 3 मिनटाचो म्युझिक व्हिडिओ पळयता, हो कितें मॅक्झिमम 4 मिनटाचो. बट तेज्या फाटल्यान जी मेहनत आसता डान्साची ती वर्साची आसता. आनी वर्साची म्हणून दुसरी गजाल आसा कितें की रिहर्सल्स, इंजरीज, रिपिटेशन, न्हू मेंटल स्ट्रेस, जो डान्साचो जो इम्पॉर्टन्स आसा म्हणजे डान्सात तूं कितें कितें करूं शकता तो खूप व्हडलो आसा. लोकांक कितें दिसता डान्स मरे तो म्हणून, पण डान्साचो फाटल्यान गजाल जी आसा ती तेंकां तेंच्या लायफान कशी हेल्प करप हे थोडक्यात म्हणजे ते हे गजाली थोड्याच लोकांक खबर आसा, हार्डली सम पीपल. बिकॉज कोणी केन्ना सांगूंकूय ना, कोणी केन्ना तेंकां एक्सप्लेनूय करूंक ना. स्कूल आमच्या टायमार स्कुलांनूय केन्ना डान्स आसनासले की आमकां डान्स शिकयता, हालीं तरी आसा स्कुलांनी डान्स शिकयता,
पण आमच्या टायमार जेन्ना हांव सुद्दां जालो त्या टायमार डान्स असो काय नासलेलो. तुका डान्स शिकपाक जाय तुका इवनिंग तू खंय तरी बरोबर. शिक. आणि हांवेन तरी पयलो फक्त क्लासिकल. म्हाका आनीक काय हे खबर नासलें की खंय कितें करता. आनी इनिशियली तर म्हाका हेय खबर नासलें की डान्स शिकयताय म्हणून कोण तरी. म्हाका कितें दिसतालें की तुका डान्स शिकोवपाक जाय तू टीव्हीर पळय आनी शिक म्हणून जाय तसो. आनी लोक म्हाका दिसलें की तेंच करता म्हणून. पण डान्स हॅज इट्स ओन एडवांटेजीस. म्हणजे मेंटली कोणाक स्ट्रॉंग जावपाक जाय. अँड डान्स इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू बिकम मेंटली स्ट्रॉंग. जेन्ना आमी आतां तो 3 मिनटाचो परफॉर्मन्स करता न्हू, आनी तितून आमी एक 2 मिनिट 20 सेकंड और 2 मिनिट 10 सेकंड आमी परफॉर्म करता विथ पॉवरफुल परफॉर्मन्स, फुल एनर्जी घालून, सारको फ्लिप मारून आनी आनीक कितें ट्रिक्स करून फुल आमी परफॉर्मन्स करता, ग्रुपान बी करता. आनी लास्टाचो तो 30 सेकंड आसता. 30 सेकंड्स. त्या 30 सेकंड्सान न्हू एक भलतीच गजाल जाता. त्या 30 सेकंड्सान न्हू तुज्या बॉडीतली एनर्जी वयता. फिजिकली तो फुल ड्रेन जाता. अँड ओनली थिंग that can make you survive or तो 30 सेकंड तू कवर अप करता मेंटली. म्हणजे कितें एक्झाम्पल हांव एकदां परफॉर्म करतालो आनी म्हाका हांगा कॅच आयलो. जेन्ना तू हांगा कॅच येता खबर आहा, एक वळ तुका येता पळय, बरोबर. तेन्ना कितें जाता बॉडी अशी येता. होय. कांयच जायना. आणि नाका जाय. एक्सप्रेशन अशें येता हा. करून. त्या टायमार तूं स्ट्रेट जावपाक ट्राय करीत न्हू जाल्यार आनीक दुखता. ओके. त्या मोमेंटाक आनी वो मोमेंट चडसो डान्सराच्या लायफान येताच. कोणी समज तुका चड उदक पिलें आनी डान्स करपाक गेलो जाल्यार वोवळ येता. कळ्ळें न्हू. समज तुजी स्टॅमिना ती सर्वायव करून तरी पण वचोन डान्स जाल्यार हो टायम येता. त्या मोमेंटाक जे एक्सप्रेशन तुवें सारकी दवरपाक जाय, तुजी बॉडी तुवें सारकी दवरपाक जाय. आनी ती गजाली तूं करूं येता ओनली मेंटली. जितलो तूं मेंटली स्ट्रॉंग आसतलो तितलो तूं कंट्रोल करतलो. कळ्ळें न्हू. आनी डान्सान डिसिप्लीन ही गजाल आसा रायट. डिसिप्लीन इज ऑल अबाउट मेंटल. नथिंग हॅव टू डू एनिथिंग अबाउट फिजिकल. तू मेंटली स्ट्रॉंग आसा आनी तुका खबर आहा की डिसिप्लीन म्हणजे अशें न्हू की बाबा तुवें स्ट्रिक्ट रावपाक जाय तसली गजाल न्हू. डिसिप्लीन हॅज अ मेनी थिंग. लायफान डिसिप्लीन बेजिकली. फॉर एक्झाम्पल तुवें आतां हो सगळे तुवें रेडी केला, दिस इज अ डिसिप्लीन. दिस इज अ पार्ट ऑफ अ डिसिप्लीन. सो ही जी डिसिप्लीन जी गजाली आसा खबर आहा, ती नॉर्मली आमी म्हणटा की आमी आर्मीन शिकता, पुलिसान शिकता, हितून शिकता, डान्सानूच शिकता, आर्टान. मार्शल आर्ट्स आसूं आनी कसले आर्टूय आसूं तितून शिकता तूं, पण डान्सानूच तूं शिकता. सो म्हाका दिसता की लोकांनी ही गजाल पळोवपाक जाय की पर्स्पेक्टिव्ह बेसिकली चेंज करपाक जाय आपलो. हाऊ टू लुक एट डान्स. डान्स इज नॉट ओनली बाबा तिने डान्स केला कितें डान्स हे कोणी करता म्हणजे हे करता, कोणी करता डान्स. हे ना की कोणी करिना, कोणूय डान्स करता. डान्स करपाची उमेद खूब जाणां आसता आनी सगळे जाण करता. डान्स करपाची उमेद वेगळो भाग आणि ऍक्च्युअली डान्सर वेगळो भाग. ऍक्च्युअली डान्सर जावपाचो हे वेगळो वेगळो भाग. भाग. न्हू. आनी तो ऍक्च्युअली डान्सर जो डान्स जाता त्या मनशाक खबर आसता की बाबा त्या फाटल्यान कितलीशी गजाली आसता जी आमकां करची पडटा, शिकची पडटा. बिंग अ डान्सर अशें म्हणटा की just because someone a dancer does not mean he will become a great dancer. And just because someone is dancer that does not mean he will become a great performer. डान्सर बेस्ट असू शकता पण त्याका सारको डान्स कोणी करू शकता पण त्याका डान्सर जावपूच अशें आसना. डान्सर कोणू असू शकता पण तोच मनीस ग्रेट परफॉर्मर जातलो अशें ना. अँड दॅट एंटायर थिंग डिपेंड्स ऑन तूं कितलो भितर घुसता डान्सा भितर. तर पूण हेजेरूच थोडे एक असो अनएक्टेड कनेक्ट आसता जर म्हाकाय पयलीं आशिल्लो की डान्स मरे तुका स्कूल पर्यंत ओके रे, स्कूल पर्यंत कर तू, कॉलेज पर्यंत कर, कित्याक ते लायक सब्जेक्ट टायप वयताले. पण तूं करियर करपाक सोदता हे आतां लोकांक कळटा, आतां दिसता सारकें. सो ऍक्च्युअली जर करियर पॉयंट ऑफ व्यू पळयता आनी समज जर भुरगो स्कुलान आसा तर तिने एका कशा पर्स्पेक्टिव्हान पळोवपाक जाय, तूं ह्या पेरंट्सांनी कशी हेल्प करपाक जाय. आतां जी भुरगीं उरता अशी माणकुली भुरगीं इतली बरी आसता त्या पळोवनूच कळटा की डान्स कॉलेज आहा रे. सो त्या खातीर तकलेन म्हाका घालपाक जाय की तूं धर हातीन आनी फुडें तूं हितून बूम करपाक शकता. जाल्यार तिने कशें कितें लक्षान धरपाक जाय तुज्या पेरंट्सांनी. सो पळय म्हाका अशें दिसता न्हू की एवरी एज हॅज इज हे की एट द एज ऑफ समज तूं 15 सॉरी 12-13 जी तुजी एज आसता खबर आहा, that is the age for you to actually go into dance and do something in dance. त्याच्या पयलीं तूं डान्स तूं करता न्हू, इट इज नॉट फॉर यू टू बिल्ड अ करियर और टू बिल्ड समथिंग. त्याच्या पयलीं तूं डान्स करता तूं उमेदी खातीर करपाक जाय. ज्या पर्यंत तुका ती उमेद बिल्ड जायना न्हू त्या पर्यंत तूं लायफान कितें करता तुका फुडें करपाची तुका हिम्मत येना, हे जायना. ती उमेद आसपाक जाय भितर, एक स्पार्क जावपाक जाय भितर, कळ्ळें न्हू, की आपूण करता. सो हांव सगळ्यांक हे सांगता की पयलीं यू गो इन टू द कॉम्पिटिशन, तूं हे सगळे गजाली करा बिकॉज दॅट इज द एज टू डू दॅट. till the age of 20 हांव सगळ्यांक सांगता की till the age of 20 don't think of earning in dance, just learn. जाते तितले शिकात, की तो टायम तुका शिकपाचो आसा. आनी खंयच्या मनशाक समज एक डान्स करपाक जाय तांकां एक 7 ते 8 वर्सां पडटाच.
7 ते 8 वर्सां तुमकां पडटा फक्त कळपा खातीर की बाबा तुका कितें शिकोवपा जाय वा तुवें कशें परफॉर्म करपा जाय ओके थोडे आसता बेस्ट परफॉर्म करता एट द एज ऑफ वेरी यंग एज बेस्ट परफॉर्म करता बट बेस्ट परफॉर्म करप मॅच्युअली परफॉर्म करप आणि सर्वाइव्ह करप फॉर अ व्हेरी लॉंगर पिरियड ऑफ टाइम इज टू डिफरंट थिंग्स केन्ना ना हे आसता पळय तुका कितले बिगिनर मेळटा तितले बिगिनर बरोबर. वयता सुद्धा एक्झॅक्टली. आम्ही ते डान्सरांक पळयलें जे म्हणजे माझ्या टायमार जेन्ना हांव धाकटो आसलेलो तेन्ना मागीर डान्स करताली चड बरो डान्स कोण येतालो असो फ्लिप मारतालो आनी कितें 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 करतालो बट दे आर नॉट डान्सिंग रायट नाव दे आर नॉट बिल्डिंग करियर इन डान्स रायट नाव दे आर नॉट देर आनी हांव सगळ्यात करता पळयतालो हांव ऑब्जर्व करतालो आणि आता participate तुम्ही करतालो. तुमच्या एम्पायर उभं आणि हांव केला. आतां हे करता अख्खो माझी कंपनी ओपन केली आसा आमी स्कुलांनी घेता हे करता ते हजार गजाली करता आमी सो देर इज अ बिग डिफरन्स बिटवीन द पर्सन हू यूज टू डू दॅट टाइम अँड पर्सन हू इज डुईंग इट रायट नाव सो हो जो जर्नी आसा इट्स व्हेरी अंडरस्टँड इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर टू अंडरस्टँड की ती जर्नी कितें आसा ती त्या खातीर म्हणटा की टील एज ऑफ 20 यू शूड फोकस ओनली ऑन लर्निंग आणि पार्टिसिपेट करीत रावपा जाय डिफरंट डिफरंट गजालींनी बट यू शुडंट बी ट्रायंग टू बिल्ड अ करियर आणि हे ते त्या पर्यंत चिंतप काडना सो जो एज आसता 17 18 Correct. मे बी आय थिंक दॅट इज द एज फॉर यू टू थिंक अबाउट युअर करियर की तू फुडें पावन तुका कितें करपा जाय आनी तो स्पार्क म्हणटा खबर तो उमेद Correct. आसता खबर ती तुका केन्ना येता जेन्ना तू त्या गजालींनी बरोबर. फुडें घुंवलो आसता कितले आपण लॉंग टर्म भितर करपाक शकता हा दॅट इज खूप दॅट इम्पॉर्टंट. इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि तो तू फुडें फुडें वयता न्हू की हांवें हे पळयलां की लोक कितें करता की डिरेक्टली जम्प करता डान्सर जाता टीचर जाता शिकोवपाक स्टार्ट करता आपली क्लासी घालता हे घालता आनी म्हणटा की आपूण केलें आनी आफ्टर सम टायम पडटा मागीर मागीर पळय ताका वयर चडपाक कळना एव्हरी स्टोरी ऑफ एव्हरी डान्सर म्हणू शकता तू सॉरी स्टोरी ऑफ मोस्ट ऑफ द डान्सर कळ्ळें न्हू की करता 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 आनी अशें पडलेकूच तांकां आमी वयर काय सर तें खबरूच ना कित्याक कोणी शिकोवपूय ना आनी तेणी ते चिंतूंक सुद्दां ना म्हटलं इन अदर वर्ड्स प्रत्येकान वटवृक्ष लावपाक तयारी करपाक जाय. हे सारकें म्हटल्यार ऑलमोस्ट मी 10 वर्सां घाला तुमचे वृक्ष तयार जातले तेन्ना मागीर चिंता की तुम्ही कितें जोडपाक शकता ते सारकें चिंतना होता तुमच्याकडे ऑटोमॅटिक अर्निंग येतलीच बिकॉज तुम्ही वटवृक्ष आसा. एक्झॅक्टली ते हांव तुका म्हाजी जर्नी सांगता माय जर्नी स्टार्टेड बॅक इन 2012 बट तेजे 3 वर्सां पयलीं न्हू 2009 म्हाका फर्स्ट टायम म्हाका कोणी शिकोवपाक स्टार्ट केलें तेन्ना मून वॉक म्हाका शिकयलो मायकल जॅक्सनाचो मून वॉक तेन्ना सारको फेमस आनी हांव आहलोलो कॉलेजीन 12th स्टँडर्ड हायर सेकंडरी आहलोलो आनी म्हाका मून वॉक शिकयलो आनी दॅट इज द फर्स्ट टायम एका मनशान म्हाका डान्स शिकयलो की बाबा डान्स शिक हांव खूब एक्सायटेड की हांव तेन्ना 16 वर्साचो भुरगो आनी म्हाका आनी शिकपा जाय आनी शिकय हे ते कर म्हाका तो म्हणालो अरे बाबा हेच कर तूं पयलीं खंय धांवता हे करपा खातीर हेच पयलीं कर सारकें हे सारकें कर मागीर तुका आपूण फुडें शिकयता तो जालो 2009 2010 2011 ती 3 वर्सां हांवें म्हणजे फक्त कॉलेजींनी हांवें कॉम्पिटिशनां करप और फक्त कॉलेज लेवल पार्टिसिपेट करप तेच केलें हांवें 2012 मध्ये ते चेंज जालें हांव कॉलेजीन पार्टिसिपेट करतालो म्हाज्या एका फ्रेंडान मांगिरीश तिणें म्हाका पळयलो हांव डान्स आनी ताका म्हाका आवडलो तेन्ना न्हू एक ती मुवी आसलेली स्टेप अप डान्साची एक मुवी आसा स्टेप अप म्हणून आनी त्या टायमार ती खूब फेमस जाल्लेली मुवी बिकॉज इट इज द फर्स्ट मुवी अशी डान्सा खातीर येयल्लेली तितून एकटो तो रोबोटीक करतालो असो हे सो हांवें तो कॅरेक्टर घेतलो आनी हांवें तो रोबोटीक हांवें कॉलेजीन केलो आनी तो मांगेशान पळयलो ताका आवडलो तो तेणी म्हटलें की अनूप तूं इंटर कॉलेजाक कित्याक घेयना आपल्या वांगडा बरें येता रे म्हटलें करया म्हटलें आनी हांव गेलो करपा खातीर दॅट मोमेंट तो हांवें डान्स जेन्ना केलो तेणी मागीर म्हाका इंट्रोड्यूस केलो मागीर हेका आपयलो वर्कशॉपाक आपयलो सोनिया जाफर शी इज वन ऑफ द सेलिब्रिटी फर्स्ट सेलिब्रिटी आय वूड से इन गोवा हू हॅड कम इन गोवा एंड स्टार्टेड डुईंग सोनिया जाफर तेजो वर्कशॉप हांवें अटेंड केलो 1 मंथ कोर्स तेंचो आसतालो तो केलो हांवें आनी अशेंच मागीर हांवें शिकपाक स्टार्ट केलें हांवें पार्टिसिपेट करपाक स्टार्ट केलें टील 2016 हांवें फक्त पार्टिसिपेटूच केला म्हणजे तुम्ही प्रत्येक मुवमेंट अचीव करीत गेले हय हय तुम्ही चड फुडें चिंतूंक ना की फुडें कितें जातलें ना आता कितें करपाक शकता आता कितें करपाक शकता हेजेर Yes. तुम्ही फोकस दवरलो. हेजेरूच फोकस दवरले म्हणजे माय फर्स्ट 5 इयर्स हांवें टिचिंगान हांव घुसोवन ना अख्खो म्हणजे आय एम अ टीचर हांवें म्हणून ना हांवें हांव फक्त कितें करतालो तेन्ना सिद्धेश खंय शिकोवपाक वयता मांगेश खंय शिकोवपाक वयता वा शर्लीन खंय वयता हांव तेंच्याना वयतालो फक्त उबो रावतालो असो आनी पळयतालो आनी तांकां हेल्प करतालो ओके. फक्त हेल्प हांवें केन्नाच हांवें म्हणना की हांव शिकयतलो आतां म्हणून 2017 हांव मदीं हांव जॉबूय करतालो जॉबाक गेलो की म्हाका खंय तरी सवय जावपाक जाय न्हू डान्सान सो समज डान्सान म्हाका अर्निंग मेळना जाल्यार म्हाका खंयच्यान तरी म्हाका एक्झॅक्टली येवपाकूच जाय न्ही आनी म्हाजे डॅडी तेच म्हणटालो म्हाका की अरे तूं काम करना कितले कितले डान्स करतलो कितें जातलें डान्सान हे म्हणटा पळय यू हॅव टू टेक फर्स्ट युअर पेरंट इन कॉन्फिडन्स टू डू एक्झॅक्टली त्या टायमार तो म्हाजो फेस आसलेलो की पेरंट्स म्हणटा की तू काम करना घरा बसून कितें करतलो हे ते आनी हांव फक्त कॉम्पिटिशनच करता कॉम्पिटिशन तेच करता आनी तितून काय दिखता त्या टायमार तुका पयशे मेळटा हे ते फुडली गजाली बेजिकली
आनी त्या टायमा आमी जिखनासले चड. आमी सेकंड प्लेस मेळो जाल्यार थर्ड प्लेस मेळो नाल्यार केन्ना कॉन्सोलेशन तशें. सो टील 2000 म्हाका दिसता 16 हांवें काम केलें, 14, 15, 16 वर्सां काम केलां आनी त्या टायमार म्हाजो पांयाचो जाल्लो एक्सिडंट. पांय म्हाजो एक्सिडंट जावन म्हाजो लिगमेंट तुटलेलो म्हाजो. 2017 मागीर हांवें 5 वर्सां जेन्ना म्हाका एक नॉलेज मेळ्ळी डान्सान की बाबा हे आतां हांव कितें तरी करूं शकता म्हणून हेजें. कित्याक आय हॅव इनफ इन्फॉर्मेशन इन माय हेड की बाबा हांव कितें कोरियोग्राफी करूं शकता, हांव शिकूं शकता. म्हाजी इतली इन्फॉर्मेशन आसा. 2016-17 त्या टायमार हांवें तो शिकोवपाक स्टार्ट केल्लें. प्रॉपरली शिकोवपाक स्टार्ट केलें हांवें. आनी मागीर टील 2020 पर्यंत चल्लें शिकोवपाचें. तितून फक्त शिकयलां हांवें. आनीक हांवें कांयच फोकस करूंक ना. पयलीं हांवें फक्त फोकस केलें असिस्ट करपा खातीर, तें करपा खातीर. मागीर फोकस केलें फक्त हांव एज अ मेन टिचर शिकोवपा खातीर. आनी तितून खूब म्हाका एक्सपिरियन्स मेळ्ळो की जेन्ना हांव कितें काम करतलो न्हू तितून हांव रिजल्ट हाडटलोच. आनी हांव तें हाडटा कित्याक ओन्ली बिकॉज तो प्रोसेस म्हाजो. मागीर हांव आफ्टर पॅन्डेमीक मागीर हांव गेलो मॅनेजमेंटान न्हू की हांव तो मॅनेज कसो करतलो, टीम लीड कसो करतलो तितून हांव घुसलो मागीर. आनी मागीर हांव एका कंपनीक हांव एज अ एक परफॉर्मिंग आर्ट कंपनी आहा सेम लायनीन तुमी फुडें फुडें वचत रावले. सेम लायनान फुडें गेलो हांव. जेन्ना हांव मॅनेज करपाक शिकलो कंपनी ती थंय हांवें 3 वर्सां केले हांवें. सो एवरीथिंग वॉट आय हॅव डन इज 3 to 4 years. म्हणजे शिकोवपाचें हांवें 4-5 वर्सां केलां, शिकपाचें असिस्ट करपाचें हांवें 4-5 वर्सां केलां, तेच्या पयलीं शिकपाचें हांवें 2-3 वर्सां केलां, टीम लीड करपाचें हांवें अरावंड 3-4 वर्सां केलां हांवें. आनी मागीर हांवें आतां म्हाजी कंपनी घातल्या. हांगासरूच एक मातशें तुमकां म्हाका ब्रेक करपाक जाय आतां, सॉरी हम्म. बट कशें आसा आतां तुमी सेम लायनीन फुडें फुडें गेले. हय. तुमचे कडेन मायंडसेट तुमचो क्लियर जायत गेलो भितर गेले. आतां इन टर्म्स ऑफ खुबशे भुरगे अशे आसतले जे आमी सुद्दां मिस्टेक केल्या आनी आमकां क्लियरिटी आतां भितर येयली की आमी मेळटा ती कामां करीत गेली. हय. भलेही म्हाका पॉडकास्ट घेवपाक आवडटालो फ्रॉम लास्ट 3 years, हय. पण हे करतना आमी डिफरंट जॉबूय केले. सारकें. आतां रियलायज जाता फक्त त्या रिगार्डिंगूच जॉब केल्ले जाल्यार आनी फुडें पावपाचो. आनी फुडें पावपाचें. ते कोणी सांगूकूय ना आनी कोणी सांगिना जाल्ले गजाली. सांगना इतलें बरें एक्चुअली. म्हणून आमी आयज हांगार आसा. सारकें. सांगलें म्हणटा आपूण सांगलेलें. पण जेंका ती क्लियरिटी कशी मेळटली की एकूच लायन धरून फुडें वचप, कारण आज ते तुमी पळयलां डिस्ट्रॅक्शन इतलें आसा, मेजर की सोशल मिडिया अशें आसा की तूं जें चिंत्ता पळय तें तुका समजा स्क्रोलार दिसतलें. हय सारकें. सो इतल्या हितूर कशें भुरग्यांनी सांबाळून धरप मेजर. आनी जे मेन कशें आसा म्हाजी जी एज सुद्दां आसा बरोबर, डोपामाइन इतलें फास्ट आमचें हें जाता बरो, जे 18 ते 22 पर्यंत इतलें फास्ट वाडून जेन्ना दिसता पळय तुका दिसता की आपुणूच फुडल्या लाखांनी जोडटलो. सारकें. असले थॉट्स आनी असले ते एक्शनूय घेवपाक वयता, बट सारकें. एट द एंड तुजे 10,000 रुपया येना. सारकें तें. सो अशा भुरग्यांनी कशें सांबाळून धरप हे मुवमेंट, की ती एनर्जी कशी सांबाळून धरप हेजीचेर. पळय म्हाका दिसता न्हू की हें म्हटलें न्हू टील द एज ऑफ 20 न्हू यू कॅनॉट एक्झॅक्टली टेक अ कॉल ऑफ वॉट यू वील डू इन एक्चुअली टील द एज ऑफ 17 नॉर्मली यू कॅनॉट टेक अ कॉल ऑन तुका कितें लायफान करपाक जाय. सो त्या पर्यंत न्हू तुवें एक्चुअली कितें केल्यार उपकारता तें म्हाका एज पर मी पर्सनल ओपिनियन म्हाका दिसता की तें रॉंग न्हू. बिकॉज तूं जेन्ना तूं डिफरंट कामां करता न्हू तुका डिफरंट एक्सपिरियन्स मेळटाच. तुका 1000 एक्सपिरियन्स तुका मेळटा एंड दॅट एक्सपिरियन्स इव्हेंच्युअली हेल्प्स यू टू बिकम समथींग दॅट यू रियली वॉन्ट टू डू. आतां समज तुका स्पेसिफीक कळपाक जाय की तुजो बाबा स्पेशलिटी कितें आसा, तूं तूं ती गजाली करता ती म्हाका दिसता तुका पयलीं पासून खबर आसता. खंय तरी मनान खंय तरी न्हू डीप खंय तरी मनान तुका खबर आसताच की तुका ती गजाली करपाक जाय. आवडटा आपल्याक करपाक ती आवडटा करपाक न्हू. आतां जी गजाल तुका आवडटा करपा खातीर न्हू आनी तुका दिसता की आपल्याक ही गजाल आपल्याक खूब आवडटा करपा खातीर, आपल्याक खुशी मेळटा करपा खातीर, हॅपिनेस आपली मेळटा आपल्याक, त्या गजालीन न्हू इनिशियली तुवें फक्त सर्वायव करपाक ट्राय करपाक जाय. एक्झॅक्टली. फक्त सर्वायव म्हणजे कशें तुका समज आतां हे पॉडकास्ट करपाक तुका आवडटा, पॉडकास्ट घेत राव, घेत राव, At फक्त सर्वायव कर. एटलीस्ट एक 6 महिने तू 7 महिने घेत राव. कळ्ळें न्हू. इवन समज तूं कंटिन्युअसली घेयना न्हू जाल्यार कॉन्स्टंट म्हणजे देयर अ बिग डिफरन्स बिटवीन कंटिन्युअसली घेवप आनी कॉन्स्टंट रावप. कसो रावप म्हणजे कितें तूं म्हयन्यान एकूच कर बट एवरी मंथ कर. एक्झॅक्टली. एवरी मंथ तूं करीत राव दाखयता. हो तूं सांग की आपल्याक बरें चड काम जायना हांव म्हयन्याक सुद्दां 3 पॉडकास्ट करतलो, बरोबर. पण हांव हे कंटिन्युअस करतलो कितें एवरी मंथ 3 हांव करतलो. सो म्हाका दिसता की ते कॉन्स्टंट रावप इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एनीवन. कळ्ळें न्हू. तुका त्या म्हणजे अशें तुवें चिंतपाक जाय की फुडें आपूण हितून करियर करूं ना करूं, जावं ना जावं, गजाल आवडटा ती जगोवया गजाल ती. ती गजाल तुमी अलायव दवरात. आनी फॉर डिफरंट पीपल इट्स डिफरंट थिंग. पयली गजाल कितें ती यू हॅव टू ब्रिंग दॅट थिंग इन टू एक्झिस्टन्स. ती सारकी नाल्यार उपकारता. म्हणजे कितें फॉर एग्जांपल म्हाज्या केसीन हांव बरो डान्सर ना सुद्दां जाल्यार उपकारता, पण म्हाका समज डान्सान उमेद आसा ती हांवें स्टार्ट करपाक जाय. आय हॅव टू ब्रिंग दॅट थिंग इन टू एक्झिस्टन्स. म्हणजे अनूप पयलीं डान्स करपाक लागपाक जाय, मागीर तुवें ती कॉन्स्टंट दवरपाक जाय गजाली. आफ्टर एज ऑफ 20
आफ्टर एज ऑफ 20 आय थिंक इट इज अ परफेक्ट एज फॉर टू टील एज ऑफ 23-24 तू असिस्ट करपा जाय कोणाक हेल्प करपा जाय कोणाक तुका कमी पयशे मातशे मेळ्ळा उपकारता पण तुवें ते करपा जाय कित्याक त्यांच्या मिस्टेकीन तू शिकता तो 10 मिस्टेकी म्हणजे तुझ्या वयर जो लिडर आसा तो 10 मिस्टेकी करतलो मे बी तुझें काम पयलीं कितें ऑब्जर्व करपाचें ते ऑब्जर्व करून तू 10 गजाली शिकता सरांनी हे केला ही मिस्टेक केली सर हांव करचो ना आणि हांव गजाली थंय शिकला माझ्या लायफान हांवें सगळ्यांक ऑब्जर्व केला कोण कितें करता हांवें म्हाकाय ऑब्जर्व केला हांवें कितें मिस्टेक केली ती आनी म्हाजो एक हे आसता की तू खंयची गजाली करच्या पयलीं फर्स्ट पिलर इज ऑब्जर्व आणि सर म्हाका हेजेरूच मातशें म्हाका थोडें तें कितें बरें आसा की आमी न्ही आतां कशें तुमी ऑब्जर्वेशन म्हटलें ऑब्जर्वेशन कोण करपाक शकता जो ते एक एनवायरमेंटान आसा पर्टिक्युलर तो एक तर नाल्यार पर्टिक्युलर फॉर एक्झाम्पल ताका ओलोन रावपाक आवडटा तो ऑब्जर्व करपाक शकता आजकाल भुरगे कितें जाला खबर आसा ते सगळ्या वांगडा मिक्सअप जाला भले ते आमकां घरान एकटे दिसता पण ते फोना थ्रू सगळ्या वांगडा कनेक्टेड आसता सारकें सो तांकां तेंचे थॉट्स तुमी म्हटले पळय की इनर वॉयस किंवा भितर आसता पळय वळखपाक कळची ना न्हू सो दीस 24/7 हातीन फोन आसता ताका कशें कळटलें की आपल्याक कितें आवडटा तें सारकें म्हाका दिसता न्हू असल्या सगळ्यांक न्हू एक गायड जायच पडटा जायच इवन म्हाका सुद्दां रायट नाव गायड जायच हांव आतां कितें करता लायफान कितें करता हांव न्हू आतां ग्लेन हांव तेडे उलयता ग्लेनाक ग्लेन हांव हें करता आपूण कितें करूं हांव बिकॉज ग्लेन एका टायमार म्हाका काम दितलो डान्सान न्हू हो आनीक कोण मनीस सोडून बिझनेस करता कोण कितें करता हांव तांकां कॉल करून विचारता तांकां की बाबा कितें करपाचें हितून ह्या सिच्युएशनान कितें करूं आतां कळ्ळें तुका न्हू और म्हाजे म्हाज्या लागून अशें सिच्युएशन जाला हाजे फुड्यान कसो वचो आतां फॉर एक्झाम्पल आतां म्हाका बिकॉज हांवें कंपनी लास्ट इयर म्हाजी रजिस्टर ओपन केला म्हाका चलोवपा खातीर आनी विदीन 1 year हांवें खूब कामां केली हांवें लिटरली खूब कामां केली ओवर बिकॉज एक्सपिरियन्स आसलो म्हणून पण जेन्ना हांव ह्या वर्सा हांव म्हाजो समर करपाक गेल्लो रवींद्र भवनान तेन्ना मिस्टर राजेंद्र तलक तेंच्यांनी कितें म्हटलें म्हाका की अनुप तूं तें करता खबर आहा तें बरें आसा पण यू हॅव टू फर्स्ट तुवें ती रजिस्ट्रेशन केलां तें तुका वेगळें रजिस्ट्रेशन करचें पडटलें सेपरेट एक न्हू आनी यू हॅव टू टेक दॅट पाथ एंड यू हॅव टू गो अहेड तो इम्पॉर्टंट आसा सो मागीर हांव जेन्ना तेंच्यांनी म्हाका सांगलें तेन्ना हांव रियलायज की ज्या त्या मनशान म्हाका सांगलें खबर आहा ती गजाल इम्पॉर्टंट आसा हांव परत तांकां मेळपाक गेलो आफ्टर परत तांकां मेळपाक गेलो हांव कित्याक मेळपाक गेलो की म्हाका कळपाक जाय की हेच्या फुडें हांव कितें करूं कसो वयतलो आतां हांव जेन्ना एज्युकेशनान जे आनीक रजिस्ट्रेशन ते करतलो हांव परत तांचे कडेन वयतलो तांकां सांगपाक आतां रजिस्टर केलें सर म्हाका फुडें पण तुका कितें आसा की हांवें कशें कितें फुडें केलेलें बरें हांवें कशें वचपाक जाय फुडें कितें करपाक जाय फुडें म्हळ्यार इन शॉर्ट किंवा प्रत्येक गजाल जी आपल्याक कळना ती विचारात शिकून घेया आनी फुडें जाला वचोकूच एज्युटेड जावं नाका विचारपाक तो कितें म्हणटलो कितें जातलें तें ही गजाल केन्नाच जावं उपकारना आनी म्हाका हें जातलें पयलीं हांव खूब हे जातालो की म्हाका विचारू ना विचारू जाय म्हाका प्रत्येक भुरग्याक आमी थंयसरूच फेजानसून येयला म्हाका इवन म्हाका अशें जातालो गॅस्टांक की हो गॅस्टांक हो प्रश्न विचारलो गॅस्ट कितें म्हणीत जाल्यार म्हाका तें जाता मारले बिल्ले जाल्यार आतां सिच्युएशन वेगळें आसा बट व्हडले थॉट्स खतरनाक थॉट्स जाताले पण हांव कितें म्हणटा की आतां तुमी सांगलें पळय ते ओवरऑल अंडरस्टँडींग जाता पळय की एक 7-8 वर्सां वयता जी तुमची एज धाकटी आहा ती तुमी फुडें बेगीन पावपाक शकता हय आफ्टर 22 तुमी जर सोदपाक वयता की आपल्याक हे आवडटा ते आवडटा तुमकां 10 वर्सां कालचीच पडटा सो बेसिकली जर कोणाक डान्सान वचपाक जाय करियर म्हणून तो चित्ता किंवा तुमी सुद्दां डे वानाक चिंतूंक घाललेले न्हू की आपूण येते व्हडले उबे करतलो आपले आख्खे वर्ल्ड वायड आख्खे सगळे सिस्टम उबी आसतली आपल्या इंडियनूच भायरू लोक वळखातले तुमी चिंतूंकच नासतले पळय ना सो थंयसून तुमी हांगा पर्यंत हाडलो खबर हेचे स्टेप्स कितें आसलेले म्हटल्यार मेजर स्टेप्स जेणे करून प्रत्येक पळयणारो फॉर एक्झाम्पल म्हाज्या भुरगो पळयता तो ग्रो करपाक शकता अशे स्टेप्स कितें तुमी अचीव धरले तकलेन की हे फॉलो करून तुमी फुडें गेले सिंपल स्टेप आसा कळ्ळें तुका न्हू म्हाका दिसता 4-5 स्टेप टोटल आसता फर्स्ट इज वॉट की फर्स्ट यू हॅव टू डू वॉट एवर दॅट यू फील लायक डुईंग then you have to go and make sure that you are under someone assisting then you have to jump to the point where you are actually putting your head to do something teaching I know after teaching you have to if you want to go on a more तुका व्हडल्या स्टेजीर तुका पावपाक जाय तुका in terms of building your career then what is important for you to do is like put up your team तुका मागीर तूं बाबा नेटवर्किंग कसो करतलो लोकां कडेन कसो पावतलो that comes in a picture तुका न्हू आनी आफ्टर दॅट देन तुजो ब्रँड तूं एक बिल्ड करता आनी तूं फुडें सरता बेजिकली सो ही स्टेप्स तुका फॉलो करची पडटा विदाउट द फर्स्ट स्टेप लर्निंग एंड डुईंग वॉट एवर दॅट यू कॅन डू विदाउट दॅट तुजो ब्रँड तूं जेन्ना हें करता यू वोंट बी एबल टू फोकस ऑन वन थिंग ज्या पर्यंत तुका खबर ना की कन्फ्युजन कितें तें त्या पर्यंत तुका कळचें ना की फोकस कितें तो एक्झॅक्टली यू विल कम टू नो अबाउट फोकस ओनली वेन यू आर कन्फ्युज्ड आफ्टर कमिंग फ्रॉम द कन्फ्युजन स्टेट
तुका तो फोकस आसा तुका इम्पॉर्टन्स कळटा की वॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ फोकस. तू पयलीच फोकस जाता न्हू मागीर तूं आतां फ्रस्ट्रेट. तू आमी खूब जाणां पयलीं खूप कचरो आसपाक जाय, मागीर काडीत 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 फुडें काडीत वचपाक फुडें जाय. वचपाक जाय. तू पयलीच समज तू म्हणजे हांवें खूब जाणां पयल्या पेरंट्स न्हू इवन डान्सान सुद्दां कितें खबर आहा, डान्स हॅज बिकम लायक अ एक्झामिनेशन. डान्स एक्झाम म्हणजे काय की आपूण डान्स शिकतलो, आपूण परफेक्ट डान्स करतलो आणि कोण तरी आपल्या मागीर जज करतलो आणि आपूण मागीर आपूण बरो डान्स केलो. बट दॅट इज सो रॉंग. डान्स शुड नेवर बी लायक अ एक्झामिनेशन. यू हॅव टू बेसिकली मेक शुअर की यू आर डान्सिंग टू एन्जॉय. तो पयलीं आसपाकूच जाय आनी तो धाकट्या भुरगेपणान जाता स्टार्ट. ज्या पर्यंत तूं धा गजाली करिना, कन्फ्यूज जायना, हे ते गजाली करिना, त्या पर्यंत तुका तो फोकस आसपाचो व्हॅल्यू तुका कळना. की आपूण समज फोकस ना जाल्यार आपणाक कितें जातलें तें, जाल्यार आपूण त्या सिटीनाक वयतलो, कन्फ्यूज सिटीनाक वयतलो आपूण आनी ही गजाली जातली 10 गजाली. आनी ज्या पर्यंत आनी कांय ना खूब जाणां पळयलां की धाकटी भुरगीं आनी पेरंट्स धाकट्या भुरग्यांचेर खूब प्रेशर घालता. अशेंच कर, हेच कर, तेच आनी अशें अशें आसपाक जाय, हेच मार्क्स काडपाक जाय, हे ते करपाक जाय. पण तांकां हे रियलायज जायना की ही भुरगीं फुडें पावून जातली फ्रस्ट्रेट लायफान. कित्याक तो टायम असो बरा की कन्फ्यूज स्टेटान कितें करपाक जाय, कन्फ्यूज स्टेटींतल्यान भायर खंय सरपाक जाय हे खबर आसपाक जाय न्हू. बरोबर. म्हाका दिसता सर फक्त त्या सिच्युएशनान फक्त पेरंट्सांनी भुरग्यांक इतलेंच म्हणपाक जाय, बाय किंवा बाबू तुका दिसता पळय तें तूं कर, त्या डिसिजनार आपूण तुज्या वांगडा आसा. सारकें तर हे म्हणटलें पळय भुरगो मागीर चिंतून कितें आपूण करतलो, करतलो मागीर फेल जातलो मे बी पास जातलो. आनी तांकां फक्त गायड करपाक जाय. आनी गायड म्हणजे कितें हेजें व्हडलें भाशण न्हू की बाबा अशें कर तें कर. तांकां न्हू एक एक तुका पॉयंट खबर आसपाक जाय की ह्याच पॉयंटार ताका गायड करपाक जाय. बरोबर. सगळेंच न्हू हय हय. एक बारीकसो पॉयंट म्हणजे फॉर एक्झाम्पल म्हाका आतां जो म्हाज्या टिमान डायरेक्टर आसा इज 18-19 एज तेजी आसा. त्या एजीन म्हाका लास्टान कितें म्हटलें सर आपल्याक हे करपाक जाय. कितें करूं हांवें ताका म्हटलें एकूच काम कर म्हटलें. तूं आतां तें रील करता खबर आहा म्हटलें, जें तूं रील करता न्हू तें कर, बट तेजी क्वॉलिटी मातशी इम्प्रूव कर. चड करनाका म्हटलें, मातशी म्हटलें क्वॉलिटी इम्प्रूव कर व्हिडिओची. हा ओके ओके म्हणून आपूण तें करता. आनी आतां तो न्हू ही इज कमिंग अप विथ डिफरंट आयडिया. सर हे करपाक जाता, हे करपाक जाता. आपूण हांगासर क्वॉलिटी आपूण हे लायट घातली ते घातली. आतां कितें करप, आतां म्हटलें मातशें म्हटलें त्या लायटाचेर मातसो फोकस कर. मातसो म्हटलें फोकस कर लायटाचेर, चड करनाका म्हटलें. कित्याक चड समज तूं सारकें ताका हांव दितलें न्हू ही लायट यूज कर, हें कर, हें कर, तें कर, तो जातलो बारीक 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 गजाली सांगितली सांगा. तो करतलो एक्सप्लोर. कळ्ळें म्हणजे त्या मनशाक जे करपाक जाय तो करतलोच. कळ्ळें कळ्ळें. तूं तुजो काय हे ना, तुका आयकूच ना कोणाचें. आयकचोच ना कोणाचें. ते तूं कितलो सांग ताका तो आयकचो ना. पण तूं समज ताका एक बारीक गजाल सांगता आनी फाटीं सरता, तो ती बारीक गजाल आयकतलो बिकॉज तुवें ताका तितलेंच सांगलां. मातशें इतलेंच कर आनी हें कर. हय सारकें. सो म्हाका दिसता की इवन पेरंट्सांनी रायट ना समज तांकां की आपल्या भुरग्यांक फुडें समज कोणाक कितें करियर करपाक जाय, कितें डान्सान करपाक जाय न्हू, आय थिंक यू शूड ऑलवेज स्टार्ट विथ डुईंग एवरीथिंग. कॉम्पिटिशनाक वचात, पडात, रिहर्सल करात, सगळी गजाली करात, फेल जायात, इम्पॉर्टंट फेल जायात, म्हणजे ऑब्जर्व करा की तुमी खंय फेल जाता, कितें करता तें आनी लेट देम जस्ट डू. आनी तो जेन्ना एक टायम येतलो खबर आहा एक 17 इयर्स जातले जेन्ना त्या हायर सेकंडरीच्या जेन्ना कॉलेजीन तूं वता तो टायम आसता. आय थिंक दॅट इज द बेस्ट टायम फॉर यू टू नो की तुका कितें करपाक जाय. म्हणजे लोकांक कितें आसता खबर की डान्सान करियर करपाक जाय जाल्यार तुवें फक्त डान्सच करपाक जाय म्हणजे पयलीं पासून तुवें डान्स करपाक जाय. नो, इट इज इम्पॉर्टंट फॉर यू टू स्टार्ट एट द एज ऑफ 12 बाय तो 8 वर्साची जर्नी तुजी आसता खबर आहा डान्सान तूं कितें करपाक जाय. तो बाय एज ऑफ 20 तुका तें जाता तुजें कळ्ळें. तुका एक गिन्यान तुका येता एक डान्सान. फ्रॉम द एज ऑफ 21 यू विल बिकम अ बेस्ट असिस्टंट. आनी मागीची जर्नी आसा ती मातशी फास्ट जाता खबर आहा. बरोवन येता सगळें सगळें बरोवन येता फास्ट. लायक SIP सारकें. कंपाउंडिंग मागीर कंपाउंडिंग मागीर तुका 8 वर्सां मागीर कितें जालें तें. सुरवातीक काय जावचें ना. सुरवातीक कांयच तुका कळना की तुका सगळी कांयच जायना म्हणून एक्चुअली. पण एक्चुअली तूं खूब कितें करता सुरवातीकूच. त्या खातीर म्हणटा की एट द एज ऑफ 12 बी तुवें स्टार्ट करपाकूच जाय. तेच्या पयलीं तुवें केल्यार देर इज नो हार्म. बट तेच्या पयलीं फक्त उमेदी खातीर, नॉट फॉर यू टू बिकम अ ग्रेट डान्सर. आनी ग्रेट डान्सर दॅट डज नॉट मीन की यू शुडंट बिकम अ ग्रेट डान्सर. यू शुड बिकम अ ग्रेट डान्सर. समज तूं फास्ट फास्ट शिकता जाल्यार यू बिकम समथींग, गो समवेअर, रिप्रेझेंट. म्हणजे आपूण कितलो त्या हॅप्पी रावन मुवमेंट जगपाक शकता आनी प्रेझेंट करपाक शकता हें फोकस येस. करपाक जाय. आनी मागीर आफ्टर एज ऑफ 20 देन यू कॅन टेक अ कॉल. बिकॉज म्हाका सुद्दां आतां जेन्ना म्हाका डान्स करियर करपाक जाय हें म्हाका कॉलेजीनूच कळ्ळां. जेन्ना हांव म्हजो डिप्लोमा करतलो इंजिनियरींग तेन्नाच म्हाका कळ्ळें की बाबा म्हाका डान्सान करपाक जाय म्हणून. आनी म्हाका हें दिसता की जेन्ना आतां बाकीची लोक समज आतां डान्सान कशें आसा की अशें ना की डान्सर जावपाक जाय म्हणून तुवें डान्सर तुवें शिकपाक जाय आनी तुवें आनी कांय करूंक करना. अदर थिंग्स ऑल्सो हेल्प यू आउट. समज तूं अकाउंट्स करता तर तूं डान्सान अकाउंट जाता बरोबर. फायदो आहा तुका. वेदर यू आर लर्निंग वॉट एवर दॅट यू आर लर्निंग लायक आर्ट्स करता तूं ऑर
तू मॅथ्स शिकता तू आणि कम्युनिकेशन बरोबर. विच हेल्प्स अ लॉट. बरोबर. समज तुका बेजीक कम्युनिकेशन तुका कळना ना तुका हेच खबर आसतना की लोकां कडेन उलोवप कशें आनी कितें करपा जाय तें, तुज्या स्टुडंटा कडेन कशें उलोवपा जाय, कशे वर्ड्स यूज करपा जाय, कितें करपा जाय. समज तुका सेल्सूच कळना वा तुका मार्केटिंगूच तुका कळना जाल्यार तूं केदो व्हडलो तूं डान्सर जा, कितलोय व्हडलो डान्सर जा, समज तुका ही दोन गजाली कळना की पयशे बाबा खंयच्यान आमचो प्रोजेक्ट खंयच्यान येतले पयशे आणि आपूण आपली इमेज कशी बिल्ड करतलो जाल्यार फाल्यां उठून तुका खंय तुका काम करपाना. तुका कम्युनिकेशन तुका कळना ना तुका फाल्यां नेटवर्किंग करपाक कळपाना बरोबर. की आतां हांव समज तुका मेळ्ळो हय. आतां आमी आतां उलयता अशें फाल्यां उठून समज तुका कितें व्हडलो प्रोजेक्ट कोणी म्हटलें गाडी आपल्याक डान्सर प्रोजेक्ट करपा जाय, हय. तुज्या तकलेन खंय ना खंय तरी हांव आसतलो. बरोबर. दॅट हॅपन्स बिकॉज वी आर हॅव्हिंग अ कन्वर्सेशन रायट नाव. एक्झॅक्टली. सो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. सो जे आमी कॉलेजींनी गजाली शिकता वा स्कुलांनी जी गजाली शिकता दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते शिकपाकूच जाय आनी करपाकूच जाय. अँड दॅट इज द रिजन वाय आय एम सेइंग की 17 इयर्स 18 इयर्स आसा बऱ्यात तो परफेक्ट टायम तुका एक डिसिजन घेवपाचो बिकॉज देन दॅट इज द टायम यू बिकम एटलीस्ट समवॉट मॅच्युअर्ड फॉर यू टू अंडरस्टँड की तुका फुडें लायफान कितें जाय तो. तर पण हो आम्ही सगळे आतापर्यंत डिस्कस केले हो सगळं झालं भुरग्यांचं पर्स्पेक्टिव्ह. हय. भुरगे काय ग्रो जावपाक शकता किंवा भुरग्यांक काय फुडें वचपाक हम्म. शकता ते. आनी एक हांवें अशें पळयलां थोडी माझी अशी फ्रेंड्स आसात जी 35 आसात, हम्म. बऱ्यापैकी डान्सूय करतात बिंग अ मदर ऑल्सो. हय. तांकां तर डान्सान फुडें वचपाक जाय न्ही. तेंच्यांनी कितें करचें म्हणजे ज्यांची एज 30+ आसा तांकां जर डान्सान फुडें वचपाक जाय कितें करूं माहिती तेंच्यांनी कितें करचें कारण तुमी म्हटल्याशी बॉडी तांची फ्लेक्सिबल फूल उरची ना. ना उरची ना. सो मग त्या टायमार कितें लक्षात धरून फुडें वचपाक शकता कारण अशें आमी अशें पळयल्लें आसात ती 50 क्रॉस केल्ली ह्या आमी अशें आयकलां इंडियन तरी मोस्टली आयकलां पण आउटसायड अशें कितें बरे डान्सर अजूनय आसात. अजूनय आसा. येस. सो अशें म्हटल्यार कशे लोक फुडें वचपाक शकतात गोंयची बायलां चेडवां 30+ जाल्यार ती डान्सान फुडें वचपाक शकतात. पहिली गजाल न्हू डान्सान हेच पयलीं आमकां कळपाक जाय की तुका डान्सान कितें करपा जाय. डान्सान खूब कितें करूं येता. डान्सान तुका तूं टिचरूय जावं शकता, तूं परफॉर्मरूय जावं शकता, तूं कोरियोग्राफरूय जावं शकता, तूं बिझनेसमॅनूय जावं शकता. तुका खूब कितें करपाक मेळटा डान्सान. सो फर्स्ट थिंग आय वूड एडवायज की बाबा सगळ्यांक हें खबर आसपाक जाय की डान्सान तुका कितें करपाक जाय. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर सगळ्यांक कितें दिसता आपल्याक डान्सर जावपाक जाय. डान्सर जा पण डान्सान तुका कितें करपाक जाय. डान्सर जावन तूं कितें करतलो. तुका डान्सर जावन लोकांक शिकोवपाक जाय, तुका डान्सर जावन परफॉर्म करपाक जाय तुका स्टेजीर, वा तुका डान्सर जावन तुका म्युझिक व्हिडिओज थिएट्रिकल परफॉर्मन्सीस करपाक जाय, वा तुका डान्सर जावन तुका फक्त कोरियोग्राफर करपाक जाय, वा तुका आर्ट डिरेक्टर तुका जावपाक जाय म्हणजे तुका फक्त म्युझिक व्हिडिओ तुका डिरेक्ट करतलो कळ्ळें तुका न्हू. और तुका समज तुका फक्त हे बिझनसूच करपाक जाय डान्सान. सो बिकॉज तुका डान्सान तुका बिझनस करपाक तुका नॉलेज आसपाक जाय न्हू बेजीक. That is very important. At the age of 35, if someone wants to become a dancer, first step I would say ki first learn what is required for you to do. मग तुका टीचर जावपाक जाय डान्सान जाल्यार तुका एक बेजीक खबर आसपाक जाय की शिकोवपाक जाय कशें तें. एडवांटेज कितें आसता एट द एज ऑफ 35 यू आर व्हेरी मॅच्युअर्ड आणि सेकंड थिंग यू आर व्हेरी फोकस्ड. एट द एज ऑफ 35 तुजी एनर्जी लेवल जी आसा खबर मातशी ती मातशी कमी येता बरोबर. कंपेअर टू वॉट यू आर 25 एंड कंपेअर टू 15. बरोबर. जेन्ना तुजी एनर्जी लेवल कमी येता खबर आहा तुजे डिस्ट्रॅक्शन खूब बरें वता लायफांतले न्हू. देन यू आर व्हेरी फोकस्ड ऑन वॉट यू वॉन्ट न्हू. तें तुका सारकें कितें आसा की आपल्याक हेच जाय म्हणून. अँड दॅट इज द टायम यू बिकम व्हेरी स्टबर्न. हांव सुद्दां रायट नाव एट दीस पर्टिक्युलर मोमेंट आय एम व्हेरी स्टबर्न इन माय विजन एंड मिशन. म्हाका खबर आहा की खंयचो मनीस असो हाल्लो बरोबर. कळ्ळें न्हू हांव तुका रोखडो हाडटा जाग्याचेर किंवा वो आमचो विजन एंड मिशन कळ्ळें तुका न्हू. सो एट दीस एज आय कॅन डू इट. एट द एज ऑफ 33 आय कॅन डू दॅट विजन एंड मिशन म्हाजो आज करूं शकता. And that is the advantage. So at this age, if you are starting also to start teaching and all, you have to start from basic. तुका पयलीं प्री बेसिक शिकचें पडटा, तुका फाउंडेशन तुजें रेडी करचें पडटा, तुका म्युझिक अंडरस्टँडिंग आसपाक जाय, तुका मागीर बॉडी अवेअरनेस आसपाक जाय की कितेंय स्टेप केलें म्हणून जायना, तें कशें करपाक जाय, तूं शोल्डर मूव कसो जावपाक जाय, तुजो हात मूव कसो जावपाक जाय, ही सगळी गजाली तुजी तुमची बॉडी कितली फ्लेक्सिबल आहा ना जाल्यार पयलीं फ्लेक्सिबल करपाक हाडाच्या हाडाच्या लेवलचेर हाडप. सो ही सगळी गजाली आसता. बेश्टेच केलें म्हणून जायना. ते समजून करपाचें हें आसा. इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ परफॉर्मर ऑल्सो सेम थिंग. तुका पयलीं बेजीक तुका रिदम कळपाक जाय, तुका हें खबर आसपाक जाय की हाव यू कॅन कवर अप द स्पेस. स्पेस कवर अप कशी करपाक जाय, तूं स्टेजीर उबो कसो रावपाक जाय, चीन आप कशें दवरपाक जाय तुवें, हाय परफॉर्म केलें म्हणून जायना कळ्ळें तुका न्हू. समज तूं स्टेजीर मिस्टेक करता ती गजाली कशी तुवें हें करपाक जाय. सो आय वूड एडवायज इवन इफ यू एट द एज ऑफ 35 यू आर स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 35 पयले 2 नाल्यार 3 वर्सां तरी एटलीस्ट घालात जस्ट टू लर्न ऑल ऑफ दीस थिंग्स. आणि पयलीं न्हू आय वूड से फर्स्ट 2-3 मंथ्स न्हू फक्त तुमी वचून बी अ पार्ट ऑफ समथिंग. कोण बाबा खंय डान्स समज कोण कॉम्पिटिशन करता हो खंय डान्स करा ऑब्झर्व करा. जस्ट बी देर. डोंट डू एनीथिंग कळ्ळें न्हू. फक्त थंय पळयात आनी पळयात कितें करता तो वर्कशॉप अटेंड करात. वर्कशॉप इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दॅट समवन कॅन अटेंड कळ्ळें न्हू.
आणि एक गजाल जी हांव सगळ्यांक एडवायस करूं शकता, जी माझ्या टायमार म्हाका सुद्धा एक त्रास जालो, की wherever you are going, if you're doing any kind of a work, make sure you are working with a proper structure and under the company who has proper structure. की ती तुका फाल्यां सर्टिफिकेट दिवं शकता, फाल्यां तुका कितें दिवं Exactly. शकता. That is very very important. It is not important in terms of learning, but it is important in terms of validation. You know? So एक 2 वर्सां ती घाला तितून, 2-3 वर्सां. हरशीं जाय 8 वर्सां करपा खातीर, पण एक 2-3 वर्सां घाला भितूर. And then you can capable of taking at the age of 38 also you are capable of taking a call की तुका कितें करपा जाय. And if you want to survive for a longer period of time, till the age of 60, 70, तुका समज survive जावपा जाय, then this is a temple. You have to take care of yourself. Time to time तुवें आपले मेडिकल चेकअप करपा जाय, बिकॉज आफ्टर 35 तुका खूब कॉम्प्लिकेशन जाता. आनी हालीं जे आमी रावता, हालीं कितें खाता आमी, तितूंतल्यान ते सारकेच वाड लागून गेला. खायना आनी खाल्ले उपरांत तुका ते प्रॉब्लेम येतले. येतलेच. सो यू हॅव टू डू लायक युअर चेकअप. इयरली चेकअप तुजो आसपा जाय. यू हॅव टू मेक शुअर की तुजे इन्शुरन्स आसा. बिकॉज डान्सान तुका कितें जावं शकता. एट एनी मोमेंट एनीथिंग कॅन हॅपन. ओके, इफ यू आर नॉट अ ट्रेन डान्सर देन लॉट ऑफ थिंग कॅन हॅपन. ट्रेन डान्सर जाल्यार ऍटलीस्ट कमी इंजरी येता, पण इंजरी जावं शकता बिकॉज इट इज अ फिजिकल लॉट ऑफ फिजिकल ऍक्टिव्हिटी. सो लायफ इन्शुरन्स करप आपलो आनी दवरप इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव सुद्दां म्हाका सांगता की बाबा लायफ इन्शुरन्स करात. एट एनी मोमेंट समज कितें जालें, देन यू हॅव अ मेडिकल बॅकअप. फायनान्शियली तुका बॅकअप मेळटलो खंय तरी, आनी फुडें फुडें जावं शकता. आनी हेल्दी खायात, हेल्दी दुरात आपली बॉडी. स्ट्रेचिंग केन्नाच बंद करनाका. म्हाका हे पर्सनल म्हाका एक्सपिरियन्स आसा. हांवें जेन्ना मॅनेजमेंटान घुसलो खबर आहा, म्हाजें स्ट्रेचिंग विचिंग करपाचें बंद जालें. आनी जेन्ना हांवें परत स्टार्ट केलें, आरे अरे अरे हांगा कॅच येता, हांगा कॅच येता, कितें जाता. हांव त्या गजालीन शिकलो की आय कॅन नॉट स्टॉप डुईंग स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथ एक्सरसाइज. 2 गजाली आधी करूंकूच जाय तुवें, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज आनी स्ट्रेचिंग, टू सर्वाइव टिल यू आर 60. आता इंडियन चड म्हणजे क्लासिकल डान्सर आसा टिल द एज ऑफ 50-60 जे करता, पण वेस्टर्नान कोण सर्वाइव जायना इतल्या बरें. अजून पर्यंत हांवें आयकुना इंडियन सर्वाइव जाला. ओनली 1 पर्सन कुंडू. कुंडू इज अ पर्सन, तेणी डान्स हिपहॉप जो आसा खबर आहा, जो इंडियन घेवन तो येयला. आनी तो ही इज अ पर्सन हू हॅज गॉन ऑल ओव्हर इंडिया आनी प्रॉपर ऑथेंटीक जो हिपहॉप तो शिकयला. आनी हांवें तिची क्लासीस अटेंड केला. हांव तेडे वचून शिकला. तो केन्ना गोंयान येता तेन्ना म्हाका कॉल करता, अनु वेर आर यू, आनी तो कॉल करून आमी उलयता. ही इज आय थिंक रायट नाव ही इज 47 or 48. आनी तो इतलो बरो डान्स करता, इतलो एट द एज ऑफ 47-48 सुद्धा तो चड बरो डान्स करता, आय गेस. ओके, सो तेका विचारलें हांवें, बिकॉज हांवें म्हटलें हांव कोणा ना कोणा विचारूं शकता. गायडन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तेका विचारलें हांवें की अरे कोंडू म्हणलें तूं अशें हें कसो म्हणलें इतले वेळ सर्वाइव कसो केलो. तेणी म्हाका म्हटलें की लायफान तुका सगळें करचें पडटा न्हू. वन थिंग दॅट ही लर्न इज योगा. आपूण म्हणालो पयलीं जिमान गेलो म्हणालो, जिम आपूण खूब केलें, बरो आपूण जालो, फीट जालो, मागीर आपलें जिम बंद जालें म्हणालो. मागीर आपूण झक्कय मोठो जावपाक लागलो की आपलें खावपाचें तें उरलें हॅबीट. मागीर म्हणालो आपल्याक मातसो एट द एज ऑफ मागीर 32-33 आपूण खूब मोठो जालो म्हणालो. आनी मागीर म्हणालो आपूण योगा स्टार्ट केली. जसो आपूण योगा स्टार्ट केली आपूण करपा खातीर, आपल्याक रियलायज जालें की आपली बॉडी ओपन अप जाली, आपले डिसिप्लीन वाडलो आपलो. आतां आपूण सारको खाता, सारको जेवता. आनी तो आतां वेज, फूल तो वेजूच. तो ही सर्वायविंग ऑन लायक वेज फूड बेसिकली. सो जेन्ना आमी भायर खंय वयता तो दाल खिचडी तसलेच खाता, तो लायट खावप कितें आसता, हेवी चड खायना. सो तेका विचारलें की तूं आतां फुडें कितें तूं चिंतता, की तुका कितें करपाक जाय. आपल्याक म्हणालो करपाक खूब कितें येता न्हू, पण आपल्याक म्हणालो सगळेंच करपाचें ना. आय वॉन्ट टू बिकम अ टिचर. म्हाका सगळें वचून म्हाका तेच आपलें म्हणालो मेन सगळें वचून आपल्याक शिकोवपाक जाय. सो ही इज गोईंग ऑल ओवर द प्लेस. इन एंटायर वर्ल्ड इज रोमिंग रायट नाव ओनली टू टीच वर्कशॉप. अँड थ्रू वर्कशॉप इज टीचिंग डान्स. हे म्हाका म्हटलें की तुका समज लॉंगर पिरियडा खातीर तुका सर्वाइव करपाक जाय, यू हॅव टू टेक केअर ऑफ युअरसेल्फ मेंटली अँड फिजिकली. इफ यू डोंट टेक केअर ऑफ युअरसेल्फ, you will survive for a couple of years and then you will die. Die means you will not die, but पण ऍक्च्युली असो एक मायंडसेट आसा हांगासर, तुमी आयकला आसतलो. अरे जे कितें आमच्या समाजान एन्जॉय करपाकूच जाय, मरे फाल्यां कोणी पयला खावया पिवया मस्त रावया. पयशे जोडटा कित्याक तर आमी भायले खावचे ना जाल्यार सारखें. त्यापेक्षा कमी जोडून ते व्हेज खाल्लेलें बरें. समथींग जे कितें आतां दाळ खिचडी खावपाक पयशे लागना चड. सो जाल्यार जोडटा कित्याक आमी खावचे ना जाल्यार, अशे लोक मायंडसेट आसात. सारखें. सो तुमचो हेजो टेक कितें आसा, की तुमी कशें कितें करता. कित्याक एकेदा अशें आसता की आमी पयशे ना जेन्ना आमी सांगतात की बाबा आपण हे आनी तें म्हूण, जाल्यार पयशे येवपाक लागतना आमी सगळेच जाण खावपाक वयता जाल्यार पिवपाक मजा करपाक वयता. सो हाऊ टू हँडल दॅट फेज, कारण प्रत्येकाचो फेज येतातूच न्ही. येता सारको. प्रत्येक जाण एका टायमार भरपूर जोडपाक लागता, तेका दिसता लायफ एन्जॉय करपाक जाय हय. ऑल दॅट थिंग. सो हांव ह्या गजालीक न्हू, ते जो लोक म्हणटा खबर आहा, वेन दे अर्निंग एंड वेन दे आर लायक लायफान मजा करपाक जाय, खावपाक जाय, कितें जाल्यार
त्याच मनशांक एट द एज ऑफ 60 विचारपाक क्वेश्चन गो आणि तेच मनीस वगैरे म्हणटले आपण त्या टायमार समज सगळी गजालीची केअर घेतली न्हू जाल्यार आता आपल्याक हो प्रॉब्लेम आसपा नासलो. सो माझ्या हिशोबान तुका न्हू युनिवर्स तुका न्हू सगळें तुका दिता लायफान. ते तू मागता मागता ते तुका दिता. तुका ह्या खातीर दिना की तेका दिवपाची उमेद आहा तुका ती घेवपाची उमेद आहा. तो ह्या खातीर दिता की तुका चॅक करपा खातीर जे तुका आपूण दिता ती कशी सांबाळटा कशें कशी handle सांबाळटा करता. त्या सिच्युएशनान तू कितें करता. आता तू मागता हेतून हय. ऐकलें आसतलें तू म्हणटा की आपल्याक समज पयशाकार जावपा जाय कळ्ळें तुका न्हू तो तुका डायरेक्ट हाडून तुका पयशे तुका दिना. तो पयशाकार जेन्ना तू जातलो त्या टायमार तुवें कसो मनीस आसपाक जाय तुजी मायंडसेट कशी आसपाक जाय कळ्ळें न्हू ही वील मेक यू गो थ्रू दॅट सिच्युएशन्स टू बिकम दॅट पर्सन कळ्ळें न्हू वेन यू गो थ्रू दॅट सिच्युएशन आनी एका पॉयंटार पावन तू बरो मायंडसेट जाली कळ्ळें न्हू. आतां तू मायंड जालें पण देर इज नो प्रूफ की तू तो रावतलो फुडें म्हणून दॅट इज आय वील गिव लॉट ऑफ मनी युनिवर्सिटीर तुका पयशे तुका दिता कित्याक गप करून आनी त्या टायमार तुजे पयशे सांबाळना समज तुका ते पयशे सांबाळपाक कळना आनी तेच पयशे तुज्या लायफांतल्यान वयता एंड देन इफ यू वॉन्ट टू बिकम दॅट पर्सन तुज्या लायफान ते पयशे येता वयता येता वयता येता वयता टील यू लर्न आनी तू समज शिकच ना तुजी लायफ तशीच वयता आनी एट द एंड यू डाय विथ दीस अप एंड डावन बट यू नेवर बिकम रिच वाय बिकॉज युनिवर्स तुका दिता शिकपा खातीर पण तू शिकना तू शिकून घेयना तुवें ते शिकून घेवपाक जाय. तुज्या लायफान जी सिच्युएशन जाता खबर इज नॉट बिकॉज युनिवर्स ऑर गॉड वॉन्ट्स टू ट्रबल यू ही जस्ट वॉन्ट यू टू लर्न and he want you to become a person that you have asked. आम्ही धाकटे भुरगे आसतना आमी म्हणटा आपल्याक हे जावपा जाय ते जावपा जाय. So whatever that you want to become, okay, you go everything to become that person. हांवें म्हाका दिसता इवन सेम सिमिलर लायन रोहिदास सरान सांगलेले रीड क्लासिकाचो ओनर आहा खबर हय. त्यांच्याकडे पॉडकास्ट आला तिने सरान सांगलेले की लोकांक दिसता म्हणपाक आता आमचे 10 ब्रांचीस जाला म्हणून हय पण लोकांक हे खबर ना की हेज्या फाटी आमी कितले रिस्क घेतला ते आणि तेज्या भायर म्हणपाक लागलो आपलो रुटीन लोकांक खबर ना. एवरीडे म्हणपाक लागलो 5 उठता 9-10 म्हटल्यार न्हिदता. पयशे नासले तेन्ना सेम रुटीन आहलो पयशे येयले तेन्ना सेम रुटीन दवरलो सारकें आणि म्हणपाक लागलो जेवणाची सिस्टम सेम आसा आपली खंयच चेंजीस जावंक ना इतल्या वर्सान म्हणपाक लागलो म्हणून तेजी आज एज तेजी 84 अजून आहा तसो फीड हा माइंडसेट टॉप आसा. तो कितें म्हणटा पयशे समज 1 करोड घातले गेले वचोनी जेवपा खावपा पयशे आहा सेम लागता पयशे. सारकें आनी हे गजाल न्हू एक्चुअली हांव फॉलो करता बिकॉज आय बिलीव की दिस इज द मंत्र हो न्हू एक्चुअली हो मंत्र की आता रायट नाव न्हू हांव आता ही कंपनी बिल्ड करता हांव न्हू आनी एट दीस पर्टिक्युलर मोमेंट ऑल्सो माझं रुटीन कसं आसा की हांव सकाळ फुडें उठता 7 o'clock 6 o'clock 7 o'clock माझी उठप आसता सकाळ फुडें न्हू आनी हांव तेन्ना तो काम स्टार्ट करता खबर आहा पयलीं कितें जातालें सेम जेन्ना हांव एका कंपनीन कामाक आसलेलो हांव सारको 6:45 उठतालो बाय 7:45 एक वर म्हाका पडटा रेडी जावपाची 7:45 रेडी 8 o'clock म्हटल्यार घरांतलो भायर सगळो चाव बी पिवन 9 o'clock म्हटल्यार थंय पावलो कामाक 9 शार्प काम स्टार्ट केलें 6 म्हटल्यार काम केलें हांवें 6 सुमार काम सुटलें 6 ते तेन्ना वेळेना खूब ट्राफीक लागतलो आमकां हांव वेळेना कामाक आसलेलो सांगातल्यान वेळेना पावपाक वरभर पडटलें म्हाका 6 ते 7 हो टायम सदां ट्राफिकान आमी उरताले आता तरी हे जालें तो उरलो 8 o'clock म्हाज्या जातलो 7 o'clock ची आमची जातली प्रॅक्टीस स्टार्ट डान्सान टील नायट 11 o'clock आमची आसली प्रॅक्टीस एक 4 वरांची आसली प्रॅक्टीस आमची 3 वरां 4 वरां आसतली 11 o'clock म्हाजे थंय काबार जाले घरा पावता म्हणजे उलोवन बिलोवन घरा पावता म्हणजे आमकां 11:30 11:45 जाली घरा येयलो न्हालो बिलो सगळे गेले जेवले कितें खाल्ले 12 ते 12:15 म्हटल्यार न्हिदून गेलो कित्याक दुसऱ्याचो उठपा जाय परत. आता ही रुटीन आसली म्हाजी पयली तेन्ना हांव एक स्पेसिफीक अमाउंट जोडटालो पयसो कळ्ळें न्हू आनी ही रुटीन हांव दुसऱ्यां खातीर काम करतालो खंयच्या तरी कामा खातीर जेतून म्हाका म्हणजे तेतून हांवें चिंतूंक नासली की हांव म्हाजो करियर बिल्ड करतलो म्हणून म्हाका डान्सानूच कितें करपाक जाय रायट. आता तेच काम समज हांव म्हाज्या खातीर करीत म्हणजे कितें सकाळ फुडें तोच उठलो आतां सुद्दां हांव तोच उठता सकाळ फुडें अरावंड 6:45 7 o'clock उठलो की आमकां सकाळ फुडें स्कुलू आसता म्हाका ते अपडेट घेवचे आसता की स्कुलान काय कितें काम चालू आसा आमचे आमी आतां रायट नाव आमी आतां एन्युअल डेचेर काम करता एन्युअल डेचेर कितें काम चालू आसा कॉम्पिटिशनाचेर कितें काम चालू आसा तें म्हाका अपडेट घेवचें पडटा. सो हांव सेम उठलो सकाळ फुडें रेडी बिडी जालो देन हांव लॅपटॉप घेवन बसता खंय कॉलिंग करपाक स्टार्ट करता कितें जाता तो म्हाजो रुटीन वयता फूल करून आतां सांजचो म्हटल्यार म्हाजो रुटीन काबार म्हाजो केन्ना केन्ना रुटीन काबार जाता अरावंड रातचो 9-10 म्हटल्यार केन्ना केन्ना 12 जाता